सिद्धार्थ मुगे सादो एक इनोसंट प्रश्न आहा आमी तुम्ही अशें दिसता की ह्या गव्हर्नमेंट जॉब आमी राज्यां भितर सामके मेरिटाचेरूच दिता म्हणून अशें पळय हो वेगळो प्रश्न आसा. दिस इज नॉट एन एलिगेशन अगेन्स्ट आय कंप्लिटली अग्री विथ सी इंडियन करप्शन जाता ह्या टॉपिकाचेर जर उलोवप हेच्या सारकी दुसरी बेईमानी ना. करप्शन हे जाता, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दॅट डजंट मीन तुका जाय तेका तुवें भितर उडयतलो. सी क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन यू आर टॉकिंग अबाउट न्ही. सी लिगल पॉयंट इज अनदर पॉयंट आनी एक सोशल आनी पॉलिटिकल पॉयंट इज त्या पॉयंटाचेर उलोवचें. जॉब मेरिटाचेर मेळटा मेळना हें सगळ्यांक खबर आसा की आमचे तरणाट्यांक कशें वाट लायल्या पळय. हांव स्वता मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावतां. सुदीन बाब म्हाज्या घरा कडच्यान फक्त 200 मिटराचे डिस्टन्साचेर रावता. कळ्ळें. म्हाका खबर आसा की कितें परिस्थिती आसा ती. भुरगो एक न्ही, हांव तुमकां खरें सांगता, म्हणजे प्रमाद जर तुगेलो भुरगो आसा आमच्या गांवांत आनी म्हाजो भुरगो आसा, कळ्ळें, दोगूय जाण बरे शिकल्या आनी तुज्या भुरग्याक जर गव्हर्मेंट जॉब जाय, म्हाज्या भुरग्याक गव्हर्मेंट जॉब जाय. हांवें जर सांगलें न्ही की बाबा तूं चल रे तुगेल्या भुरग्याक खंय तरी प्रायवेट जॉबाक लाय म्हणून, तो भुरगो कामाक वचना. कित्याक वचना ना, कामाक गेल न्ही प्रायवेट जाल्यार पात्रांव कितें म्हणटा, सुरयलालो भुरगो बेकार आसा, प्रमोदालो भुरगो खंय तरी प्रायवेट वता, आसूं सुरयलाल्या भुरग्याचे पयलीं काम करया म्हणून ह्या खातीर भुरगे बेकार रावपाक लागल्या. आनी ही परिस्थिती इतली वायट आसा. आनी दुसरी गजाल, जो एक पळय पार्सेकराचें नांव पळय तिणें पुजान घेतलां, ताका ह्या बीजेपी सरकारान कितले एक्सटेन्शनां दिलीं, कित्या खातीर दिलीं, तेजें उत्तर आसा. ओके. गोंया सारखे जे राज्य आसा, आमचे जे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते ल्हान आसा. आमकां खबर आसा महाराष्ट्रा सारखे कर्नाटका सारखे ना. हांगाचे जे पॉलिटिशियन आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा किंवा कॅन्डिडेट फाल्यां आसता जे लोकां समोर वता, म्हाका विश्वास दवरपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा की अशे पयशे घेवन जॉब लावपा सारकें काम आमचे पॉलिटिशियन गोंयांत तरी व्हेरी, हांव 100% ना अशें म्हणना, पूण चडशे जनरली आमचे जे पॉलिटिशियन आसा ते एखादी म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भुरग्याक नोकरी लागची म्हणून हांगा थंय धांवत, पूण पयशे घेवपा सारकें तशें वातावरण हांगा ना. हे खंय तरी जशें तुमी म्हणल्या की ब्रोकर आसा तांचे कडेन ते लोक येता किंवा हे वता स्कॅमस्टर, हे खूब आयकता आमी. आनी तशेंच प्रकरण हे प्रायमा फेसी दिसता. पॉलिटिकल हे करपा खातीर, ताका इश्यू करपा खातीर आमचे सगळे विरोधक जे आशिल्ले तांकां हे सेन्सेशनलायज करपाक तांकां विशय मेळ्ळो. इतलो हे खरें पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, हे तितले तथ्य आसा. ते भितर जर तथ्यच ना जाल्यार पुलिसाक मेळटलें कितें, अशें जावं शकता.